गांधी लाल बहादूर शास्त्री आयज आमी एक स्पेशल कार्यक्रम आयज ही ग्रामसभा जी आसा ही स्पेशल ग्रामसभा आनी हे ग्रामसभेन एक थोडक्यात विशय घेवपाचे आसता. ग्रामसभा सुरवात करच्या पयलीं सगळ्यात पयलीं हांव आमचे नवे सगळे आमचे पंच मेंबर्सचे इंट्रोडक्शन करता. म्हाका आता सगळ्यांक वळखता आसतले सगळे गांवचेच आसा. आमचो विवेक बाब हो अंडर सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट स्वयंपूर्ण त्यानंतर आमचा सेक्रेटरी पंचायत सेक्रेटरी ही आमची पहिलीच ग्रामसभा. सगळ्यात नवीन चेहरे एक जर उमेश पडला होता सगळ्यांनी नवीन हे ग्रामसभा ॲक्च्युली कशी आसा की म्हाका ग्रामसभेबद्दल काय खबर ग्रामसभा कशी करता म्हाका तशें काही इन्फॉर्मेशन ग्रामसभेबद्दल कशी ग्रामसभा करता तेन्ना ग्रामसभेची नोटीस जेन्ना म्हाका सांगितलें हांवें सायन मारली. त्याच्यानंतर थोडेशे तेजेर ऑब्जेक्शन येयले. त्याच्यानंतर हांवें तेजेर काही डिस्कशन केलें मागीर हांवें म्हटलें की सगळे आता ऑलरेडी नोटीस ही मारलेली आसली सगळे प्रत्येक वाड्यावाड्यांचेर. सपोज जर लोकांक जर पसंद ना जाल्यार आमी ते घेवया नाका. ते इश्यूज आमी मागीर न्हू ऑर्डर करून अशें करून आमचें हेचेर डिस्कशन जालें. पूण मागीर ते गोश्टीचेर खुबसो बोवाळ जालो. मागीर मनोज परबान व्हिडियोय काडलो त्या गोश्टीचेर. कशें आसलें की मागीर मनोज परबाक सांगपाचें कशें आसलें की हांव नवीन असल्या कारणान तुवें इतली पयलींच इतली गडबड गडबडी घालून म्हाका सांगूं येता आसलें. प्रश्न म्हाका विचारले येतालो म्हाका नाका जाल्यार सेक्रेटरीक विचारले येता की बाबा हे कशें कितें कित्याक नवीन आसल्या कारणान आमकां तुमच्या एक्च्युली गांवाच्या विकासाक लागून सगळ्यांच्या सहकार्याची गरज आसा. ती फक्त जर प्रत्येक गोष्टी ही मिस्टेकीच जर जाता जाल्यार हे डेव्हलपमेंट जावपाक कठीण जातलें. तिका आमी प्रत्येकाक सगळ्यांकूच हांगा बसलेले आमचे सगळे आमचे ग्रामस्थांक विनंती करता की तुमी सगळ्यांनी आमकां सजेशनां दिवची. तुमची सजेशनां दिवची जावं तुमचे प्रत्येकाचे गरज उपयोग जाता आमी करतले. कशें आसा व्हिडियो काडून हितून काय म्हाका काय नुकसान काय जायना पूण बरें दिसना तें कित्याक तुवें विचार एटलिस्ट आमी पयलीं आमची आयज मेरेन काय ग्रामसभा एकूय जावंक नासली हांगा. तुवें पयलींच जर तें आगल्या सेक्रेटरीक सुद्दां तुवें विचारलेलें जाल्यार सुद्दां प्रश्न व्हडलो हे जावचो नासलो. पूण तुवें तें कशें म्हाका तुवें केलें हेच्या बद्दल म्हाका वायट कांय ना. पूण म्हाका दिसता की गांवचो जर विकास जाय जाल्यार प्रत्येकान सहकार्य करचें प्रत्येक मनशान सहकार्य करचें इतलें जावंक जाता. आमी सेक्रेटरीक फुडलें कितें आहा पळय सेक्रेटरी ओके हांव इतलेंच सांगपाक सोदतां की तुज्या इन्फॉर्मेशनाक लागून तुमच्या दोगांचें कॉर्डिनेशन ना दिसता. सेक्रेटरीक हांवें फोन केल्लो ताका विचारलेलें की हें कित्याक केलां काय म्हणून आयक तेणी म्हाका कितें सांगलें की आपूण सरपंचाक सांगलेलें हें जायना म्हणून तरी सरपंचान ते पॉयंट घालून घेतला म्हणून हें तेणी आपल्या तोंडान म्हाका सांगलां म्हणून हांवें व्हिडिओ काडलो. आतां एक मिनट जेन्ना हांवें ताका आमी डिस्कस केलें पयलीं म्हाका कांयच खबर ना. ओके ते आमचे तेणें म्हाका नोटीस काढून दवरली सायन मारता. ओके हांवें सायन मारली म्हाका कांयच खबर ना. त्याच्या नंतर जेन्ना तुजो जेन्ना तुवें पोस्ट घातलो त्याच्या नंतर हांवें तेका डिस्कस केलें तेन्ना तेणें म्हाका हांवें कितें म्हटलें की ऑलरेडी पेस्ट केल्लें आसा तें आसतलें लोकांक नाका जाल्यार घेवया नाका. तें फक्त अशें हांवें तेणी आतां तोय समोरूच आसा तेणें म्हाका हें नोटीस ना तशें हें ना परत तुका सेक्रेटरी तुका शिकोवपाक जाय आसलें की बाबा तुवें दुसरी नोटीस काडपाक जाय पेस्ट केली दॅट डजंट मीन हेतून कितें जालें रॉंग इन्फॉर्मेशन सगळ्या गांवांत पेस्ट जाल्ली आसा. आता कुर्ता बांबोळेचो पळय बोवाळ जाता सिंपल आहले एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काडलेली आमच्या पंचांनी थंयसर ऑब्जेक्शन हाडलें तेंच्यांनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीची स्पेशल केली परत. सो तेंच्यांनी स्पेशल नोटीसी परत लायली. सो हें खंय तरी हांगा जावंक ना. आनी जेन्ना तूं आतां सरपंच जाला तुका इतलें दिसा तुवें तेच्या कडेन बसून तुवें व्हिडिओ कडेन बसून तुवें तें अंडरस्टँड करपाक जाय बाबा हांव ग्रामसभा कशी करतलो आनी कितें करतलो हेच्या पयलीं तुवें नोटीस काडपाची न्हू जर तूं तयार ना जाल्यार हांव नवीन तो नवीन न्हय ना. हां मागीर तेणें तुका सांगपाक जाय आसलें हांव नवीन तो नवीन ना तेणें तुका सांगपाक जाय आसलें तेणी म्हाका सांगलें की तेणी तुका सांगलेलें म्हणून. आनी सेकंडली कितें जातलें पळय नादोड्यांनी बीन सेम आमची नादोड्याच्या सांगता नादोड्यांनी बीन तशेंच चालू आसा आतां चालू आसा तें आमकां तें दुसऱ्या गांवांचें आमकां पडलेलें ना. तुमी कितें सांग आमकां पिरणाचें सांग पिरणाचें तेंच तुका सांगता न्हय म्हाका हांव नवीन तो नवीन नसलो. तेणी तुका सांगलेलें तेणी म्हाका सांगलें तेणी तुका सांगलेलें म्हणून तुका सांगता म्हाका तेणी सांगलें तुका सांगलेलें म्हणून मागीर तुवें आयकूंक ना समोरूच आसा आयकूंक ना तेणी म्हाका फोनार कितें सांगलां तें विचार.
मिटींग काडपाक अजेंडा पॉयंट घालपाक जाय कित्याक तो GBDP तर तयार करतलो जाल्यार पयलीं VDC काडपाक जाय VDC काडपाक जाय म्हणून हो पॉयंट आमी घातलो GPDP आयजूच सोपोवंक जाय आयज सोंपोंक ना पूण प्रोसेस कितें आयची हेतून घालूंक जाय आसलें पूण खंयच्या आयज हो आतां कितलीं वर्सां जालीं GPDP चलता कितलीं वर्सां स्पेशल ग्राम सभा चलता आयज हे पळय क्लियर कट तुमच्या हेजे पेपराचेर क्लियर कट हांगा येयला डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन BMCचे हे जे आहा पळय BMC काडपाक ना कमिटी स्पेशल ग्रामसभा काडपाचें ना म्हणून गोवा कॅनान चॅलेंज केल्लें हे हांगा क्लियर कट आसा जाल्यार तुमी हांगा कशें घालतात आपणाक जाय तशें आनी केन्ना सोंपपाक जाय जानेवारीन सोंपपाक जाय GPDP आतांच सोंपोवंक जाय असो ना न्हू हेतून कितें आहा सडन प्रोसेस आसा 15 टायम्स आसा GPDP प्लॅन करून आख्या वर्साक हय तो स्टार्ट जावंक जाय बिफोर 2 ऑक्टोबर हय 2 ऑक्टोबर VDC काडपाक जाय VDC काडपाक आमी काडूंक ना कित्याक आमकां टायमींग मेळ्ळो ना 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 2 ऑक्टोबराक VDC काडपाक जाय म्हणून कोणें सांगला ना इट इज पयलीं काडपाक जाय पयलीं काडपाक जाय हय नॉट 2 ऑक्टोबर नॉट ऑन स्पेशल ग्रामसभा कित्याक आमी दवरले कित्याक टायम लागलो न्हू आमचे कडेन आता टाइम नासलो म्हणटा आता तुम्ही आयज स्पेशल ग्रामसभा लोक जाणा स्पेशल ग्रामसभा इतली वर्सां हांगा फक्त गांधी जयंती जाता आनी व्हडलें काय डिस्कशन जायना सो त्या हेतून लोक हांगाचे लोकांची एटेंडन्स आसता पयली कमी आसता आनी हे क्लियर कट हांगा ह्या जेन्ना चॅलेंज केल्या पळय क्लियर कट बरयला की हितून एटेंडन्स कमी आसल्या कारणान खंयचीच कमिटी कन्स्टिट्यूट करपाची ना आनी डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन आपली नोटीस फाटीं घेतले जी तुमकां येयल्ली BMCची सो हे जेन्ना जाता पळय तो मिनींग कितें की लोक जाणा स्पेशल ग्रामसभा म्हणल्यार काय व्हडलें डिस्कशन नासतलें सेलिब्रेशन आसतलें ऑर्डिनरी ग्रामसभेक हें दवरपाक जाय GPDP कंप्लीट जावपाक जाय जानेवारीन तो आतांच कंप्लीट जावपाक जाय असो ना तुमी फक्त आमी स्टार्ट करपाक जाता डिस्कशन स्टार्ट करपाक जाता की बाबा आमी हो प्लॅन करपाक जाय फुडल्या फावटी आमी कमिटी करया आनी आमी तें करया म्हणून सो अशें जावपाक जायना सो हेतून कितें जालें तुवें स्वताका जर खबर ना तुवें मिसयूज ऑफ पावर केल्या आसतली हें लोकांक फोटोवपाची कामां हांगा चलपाची ना आतां कित्याक ह्या दिसा आयच्या दिसा कमिटी जावपाक जायना तो जावपाक जायना क्लियर कट हांगा सर्कुलर आहा आनी मागीर हांवें व्हिडिओ काडलो कित्याक म्हाका तेणी सांगलें तुज्या कडेन उलयला म्हणून तुमी कितें तें फोन घ्या तेणी म्हाका सांगला की उलयला तुका सांगलेलें तरी तुवें घालपाक सांगलें म्हणून हांवें व्हिडिओ काडलो आतां तुमी दोगूय जाण फोन घ्या तेणी कितें सांगलें लास्ट ग्रामसभा 15 ऑगस्ट त्याचं बघत फ्लॅग होस्टिंग झालं काय डेव्हलपमेंट काय केलं त्या अजेंडा पॉईंटमध्ये वाचू ना नेक्स्ट पॉईंट असा टू प्लेस द गव्हर्नमेंट कॉरस्पॉन्ड रिसीव फ्रॉम द डिफरंट गव्हर्नमेंट ह्याच्यातल्यान BMCतल्यान एक मेमोरंडम येयल्लो रिक्वेस्ट टू इन्क्लूड इन्फॉर्मेशन बायोडायव्हर्सिटी मॅनेजमेंट हेच्या अजेंडा 2 ऑक्टोबर हो अजेंडा घाल म्हणून येयल्लो मागीर कितें जालें काल तेंच्यांनी परत आनी एक हे काडलो की स्पेशल ग्राम घेवपाचें नेक्स्ट सिजन ते स्टार्ट केलें म्हळ्यार आमकां आतां हे एक्सक्यूज मी हें आतां तूं वाचता पळय हें कोणें वाचपाचें सरपंचान वाचपाचें काय तुवें वाचपाचें एज पर ग्राम पंचायत एक 456 स कायदो कितें म्हणटा कोणें वाचपाचें हें सगळें कोणें रीड करपाचें मिटींग कोणें करून घेवपाची तुवें करपाची काय तेणी करपाची पॉयंट नंबर 16 आहा पॉयंट नंबर ग्राम पंचायत पॉयंट नंबर 16 आहा सेक्शन 16 आहा ना 16 आहा अजेंडा कंडक्ट करप हे सेक्रेटरी काम स हेचेर हें वाचपाचें कोणी बरयला अजेंडा पॉईंट अजेंडा वाचता पळय फक्त अजेंडा वाचता जाल्यार कंटेंट आहा तें सरपंचान आहा सो पयलो मेमोरंडम येयल्लो पळय BMCचो तो कॅन्सल केलो सो आनी मेमोरंडम कांय ना मीटिंग आमचो थर्ड पॉईंट टू डिस्कस द डेव्हलपमेंट वर्क जे अंडरटेकन फॉर कोणाची कितें आहा आता तुमकां कितें दिसता मिटींग कंटिन्यू करया काय हांगाच्यान पॉयंट ऑफ प्रोजेक्ट कितें करप डिस्कशन जावपाक जाय काय डिस्कशन जावपाक जाय कितें करप आतां पिपल्स प्लॅन कॅम्पेन जो आसा नाजाल्यार अंत्योदय जे आसा पळय तुमी बरयले गेले हितून ते दोनाय हेंचे अंत्योदयाचे आनी पिपल प्लॅन कॅम्पेन हे कितें आसा हे लोकांक मातशें तुवें एक्सप्लेन करपाचें सो दॅट फुडल्या ग्रामसभेक आमी मिटींग करून आमी मागीर वॉर्ड कमिटीज काडून BDC काडून BMC काडून आमी मागीर फुडलें कितें आमच्या गांवचो जो प्रोग्रेस आहा पळय जसो तुवें सांगला डेव्हलपमेंट करपाक तो डेव्हलपमेंट करया पूण सद्या जे हांगा आमचे ग्रामसभा मेंबर बसला तांकां इतलें सांगा की हे पिपल प्लॅन कॅम्पेन कितें आनी अंत्योदय कितें आनी GPDP कितें सो दॅट भुरग्यांक तयार रावन आनी फुडल्या हेका येवन एक्सप्लेन करया
दुसरो न्हू पूण तो जाणा सगळें ना ते तुवें आमकां सरपंचा कडल्यान कळपाक जाय. म्हाका हेच जाय तिनूय पॉयंट जाय म्हाका तो एक्सप्लेन करतो ना म्हाका तुज्या कडल्यान जाय माझ्या कडल्यान कितें आसा माझ्या कडल्यान म्हाका सरपंचा कडल्यान जाय ना माझ्या कडल्यान सरपंचानूच कन्वीन करपाक जाय हे तुका फुडल्या हेका मेळटलें फुडल्या का म्हणजे तू फुडल्या वर्सा तू सांग बरें आमचो प्रॉब्लेम काय ना तू फुडल्या फावटी सांग मागीर तुजी रेडीशी बी तेच्या फुडल्या फावटी जाता कित्याक फुडल्या फावटी नेक्स्ट लोकांक जर खबरूच ना कित्याक तुका म्हाका सांग तुका फक्त कितें बोवाक तुका म्हाका शो करपाचो गरज ना कायद्या प्रमाणे तुका शो जाय तुजो केल्लो इतलेंच ना तूं येता प्रोपर आपले मरे प्रसिद्धी करपाक तुका गांवचो विकास नाका गांवचो विकास आमकां जाय उडात दवर तुजे कशें आतां व्हिडिओ काडले सगळे जाले म्हणून तूं अशें करनाका तूं सकयल देंवता उडात वचो ग्राफ सकयल आहा सद्या उडात दवर तूं म्हाजो ग्राफ सकयल वचो पात्रांव वचो म्हाका फरक पडना हांव इतलेंच सांगता मिटींग येता लोकांक दाखोवपाक मातसो व्हडल्यान उलयता आमच्या कडेन म्हाका इतलें सांग तुका कितें जाय म्हाका प्रोग्रेस जाय न्हू तुका फक्त तुजे प्रोग्राम आमच्या सरपंचान हे सगळे ज्ञान घेवन ते आमचो गांव फुडें व्हेल्लो जाय जातलो ज्ञान हांव हे पयलींच ग्राम म्हणजे ज्ञान तुज्या फुडलें आमकां ज्ञान आसा मातशें थोडे दीस पाशे आयज जर तुका खबर ना फुडल्या वर्षी तुजे गांवाकूच लोकांक दाखोवपाक न्हू तुका गांवचो विकास जाय कितें जाय तुका तुका कितें जाय तुका कितें जाय आज सरपंच तुका इतलेच विचारता आमकां कितले कमिटीज आमकां फुडल्या फावट काडपाक जाय पळय कितें आहा मरे कमिटी आहा 27 तारखेर पूण हांव कितें म्हणटा कितले तरी ते तुका कशें आहा मरे तूं तुजी प्रोपागंडा करपाक कितें 2 पॉयंट घेता उडात दवर हांव कितें सांगता तें आयक तुका हांव कितें म्हणटा तुका जें कितें जाय पळय आमकां गांवांत कितें जाय तें करया गांवांत कितें जाय गांवांत कितें इम्पॉर्टंट आहा तें करया तूं सांगता म्हणून करया नाका हांव हे सांगना हे सगळे कायद्यान ते 50 कमिटी करून सपोज प्रोग्रेस येना फायदो काय ना हांव कितें म्हणटा थोडे खावचे बरे सरकाराक बरय पंचायतींच्यान बरय की 50 कमिटी करून काय फायदो ना आमकां जाय तितले माझ्या गांवाचें सांगता तुका आमी जितले जाय कमिटी करपाक हांगा तुका बसोवंक ना याद धर तुका हांगा बसयला काय पंचायत फॉलो गांवाचो विकास फॉलो कर हांवूय तुका सांगता तूं गांवाचो विकास करपाक तूं हांगा येवंक ना तूं येवंक ना तशें कित्याक म्हणल्यार हांव येयना गांवांत तें म्हाका आसा तुवें धंदो केला हो हांवें करूंक ना हांव समाज सेवा करपाक हांगा येयला हो कितें समाज सेवा केला गांवाची तेका लागून येयला मरे हांव तेका लागून येयला तुवें कसलें तुजें कॉन्ट्रिब्युशन कसलें आहा गांवांत तुजें कॉन्ट्रिब्युशन कसलें सगळ्या गांवाच्या फुड्यान सांग तुजें कॉन्ट्रिब्युशन कसलें हांव पंच न्हू हांव पंच फक्त करूंक शकना समाज सेवा कोणी करूंक शकता समाज सेवा करपाक कसलीच गरज ना न्हू हांव पंचायत न्हू हांव कोण न्हू तुका ते पोजिशनार बसयला कित्याक तूं कितें तरी गांवाचें करपाक जाय 100% करतलो 100% करतलो लोकांची साथ जायी हांव करतलो तेका लागून तूं अशें प्रत्येक गोष्टीचो पॉयंट काडून रॉंग जाता ते 100% काड रॉंग जाता जाल्यार काड कायदो करूं नाका रॉंगूच जाला डिस्कशन बेश्टें भोंवता आतां कितें आमकां एक्झॅक्टली कितें तें जाय न्हू तो आमकां तेणी सांगल्यार चलता न्हू म्हणून पळय तशें ना सुरज कित्याक सरपंचाक आमकां कळपाक जाय एवरी टायम फाल्यां तो आसचो ना हांगा सरपंचाक जरी नॉलेज ना तेका फुडल्या फावट नॉलेज घेवन आमकां एक्सप्लेन करूं दी सद्या सांगा न्ही मरे आतां डिबेट सद्या कितें तें सांगा न्ही अंत्योदय कितें तें सांग पिपल्स प्लॅन कॅम्पेन कितें ती सांग कशी करपाची जीपीडीपी कसो करपाचो हे सगळें तिनूय सांग आमकां कशें फंक्शनिंग ऑफ पंचायत टू डिसायड बीडीसी कशी करची कमिटीज खंयच्यो ना एक बसोन एक करूं येता की वी कॅन देन डिसायड की इतले इतले कमिटीज शॉर्टफॉल आसा आमचे कडेन इतले आसा बाकीचे करपाचे म्हाका दिसता बेटर इफ यू टेक अनदर मिटींग फॉर दीस एंड देन डिसायड मिटींग काय हे करपाची कमिटी आनी त्यो ते मेन हे आसा पर्पज इज की जे स्किमी आसा गव्हर्मेंटाच्यो ते लास्ट मायल म्हणजे जो सकयल खाला मनीस आसा ताका सगळे बेनिफीट पावपाक जाय दॅट इज द मेन पर्पज ऑफ द गव्हर्मेंट की ताकाय स्किम्स जावं कितें आसा हे आसा ते पावपाक जाय people's campaign I'm not that people plan campaign but it can be that the people जे grassroots level जे लोक आसा सपोज वाड्यार कोण आसा ताका आपल्या वाडो आनी आपलो गांव कसो डेव्हलप करचो म्हणजे प्लॅन कसो जाय कित्याक जाता की एकदां प्लॅन केन्ना सेंट्रलायज जाता वयल्यान तो प्लॅन येता तेन्ना सकयल्या लोकांक तो प्लॅन मानना तुका आनी कितें आसा जस्ट एक एग्जांपल ऑफ रोड सेंट्रलायज आमी डिसायड करता की रोड आमच्या गांवांत येता 15 मिटर्स जाय जावं कितलो जाय 12 मिटर्स जाय बट दॅट मायट नॉट बी फिजिबल इन दॅट लोकॅलिटी सो ते लोकांक वाडान वॉर्ड जे आसा लोक तेंच्यांनी बसोन तेंच्यांनी डिसायड करचे की आमकां कशे तरेचो डेव्हलपमेंट जाय कितें जाय आमकां हेल्थ कॅराचे बाबतींत हें जाय एज्युकेशनाच्या बाबतींत कितें जाय
So आमकां first that plan will become coming from the people and then it will be decided at the centralized level. आता हे प्लॅन करतले आमकां कितले भितर सब्जेक्ट आसा जेचेर आमकां प्लॅन करपाक जाय. See, I'm definitely not because I was not told about this subject. Okay, so let's end the discussion. What we can ना do is let's end the discussion. आमकां हाफ नॉलेज हांगा भुरग्यांक आमच्या म्हणजे लोकांक हांगा दिल्ली नाका. आमकां फुल नॉलेज जाय. जर आजून आतां कोणाक हें खबर ना, तुकाय खबर ना सारकी ते काय खबर ना. तो सांगला की 2 स्कीमी येतात म्हणजे रायटअप कितें कितें तर आहा तुमच्या कडेन असं म्हणजे आमकां वाचूंक म्हणून ना उक्ते करूया आमी एक मिटींग घेवया. आय ऑल्सो प्रिपेअर हे आसा पॉयंट्स आसा पळय नेक्स्ट मिटींग बिकॉज आतां हे वॉटेवर इन्फॉर्मेशन नाव इट बी व्हेरी वेग. सो एक मिटींग घेवया रिगार्डिंग दिस पीपल प्लॅन जो आसा आनी वी कॅन देन फॉलो अप. आम्ही प्रिंट आउट करून सगळ्यांना सबमिट करतो जे स्कीमी पयशे आणू ना म्हणजे पयशे आणू सिस्टर कितें जावन दी हांव कितें म्हणटा इन्स्टेड ऑफ दॅट जे कितें आसा पळय प्रत्येक स्किमी लिफलेटींग सगळ्यांक दिवया. सगळ्यांक घरा वचून मराठीन दिवया, इंग्लिशीन दिवया. सगळ्यांक प्रत्येकाक घरा वचून आरामात वचून कांयच टेन्शन ना. अशें ना की हांगाच उबें रावन तशें नाका. सगळ्यांक आमी प्रिंट काडटा, सगळ्यांक दिता सर्क्युलेट करता. तेच बेस्ट वे. तुमचें कितें आसा मागण्यो तुमी सांगा, तुमकां तेचे बद्दल आन्सर सगळ्यांक मेळटली. पूण बेस्ट हांव पळय एक रिक्वेस्ट करता की गेल्या ग्रामसभेक भरपूरशी रेझोल्युशनां घेतलेली आसा. भितर सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्साचेर 3 पॉयंट्स आमी फायनलायज केल्ले आहा. ते तुमी रीड करचे की आमकां एवरी टायम हांगा येवन टायम वेस्ट आमचो करपाचो नायत आमचो टायम वेस्ट जाल्लो आहा. फुडले फावट आमकां परत टायम वेस्ट करपाचो वी आर नॉट पेड. ओके, सो आमकां आमची कामां आसा. सो फुडले फावट हेची तयारी आयज तुमी जसो लॅपटॉप हांगा कॉम्प्युटर दवरला भायर तसोच फुडले फावट दवरचो. ते तुमी तेजेर मांडपाचें की कितें कितें आमी रेजोल्युशन घेतला, सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल घेतला, कितें कितें करपाचें आमी सगळें घेतला. सो हें तुमी आनी तुमची जी बॉडी मिटींग आसा तुमी बॉडी मिटींगेक घेया, डिस्कस करा. सो दॅट लोकांचो हांगा कोणाचो टायम वेस्ट जावपाक जायना. आमकांय डेव्हलपमेंट जाल्लें जाय पूण डेव्हलपमेंट तें कायद्यानुसार आनी रुलानुसारूच जाल्लें जाय. जर तुका दिसता की 50 कमिटी करून फायदो ना, 50 कमिटी करपाचें ना, आमकां फक्त 26 कमिटी करपाक जाय. जर तें करपाचें ना तूं पंचायतीच्या थ्रू बरोवन दी सरकाराक की आमकां 26 कमिटी करपाचें ना, आमकां 5 कमिटीन पुरो आमचो गांव आमी डेव्हलप करता म्हणून. पण लोकांनी डिसाईड करताना आमचो वॉर्ड मेंबर ऑलरेडी आसा. सो वॉर्ड मेंबराक घेवन डिस्कस करचें की बेस्ट सगळें गो थ्रू दॅट प्लॅन. म्हणजे डेव्हलपमेंट वर्क कितें आसा तो आमचो मेंबर आसा त्या मेंबराक घेवन जर आमी डिस्कस केलें तो मेंबर जर आमी सरपंचा कडेन दिले तर कशें जातलें. तशें आसतलें. जरी मेंबर आसलो लोकांक ते वॉर्डान जे लोक आसला तेंचे ओपिनियन घेवपाचें. वॉर्ड मेंबराक मिटींग घेवंक जाय. सर हांगा तो मागीर हितून कशें आसा म्हणून तो कायदो पयलीं कळपाक जाय. हितून वॉर्ड डेव्हलपमेंट कमिटी म्हणून फॉर्म करची पडटा जी प्रत्येक मिनिमम 2 पंचांनी करपाक जाय. भितर 12 मेंबर आसपाक जाय. भितर ST, OBC, भितर शेतकार, एग्रीकल्चरिस्ट आनी कोण कोण आहा पळय आतां आमचे डेरी फार्मर्स आसतले हे सगळ्यांक घेवन 12 मेंबराची कमिटी प्रत्येक वॉर्ड मेंबरान करपाक जाय आनी तेंच्या कडेन डिस्कशन करून तो प्लॅन करपाक जाय. तो प्लॅन मागीर पंचायती कडेन तेंच्यान दवरपाक जाय. तो प्लॅन केल्या उपरांत VDC घेतली. VDC तो प्लॅन घेवन बसतली. VDCन 25 मेंबर आसपाक जाय. भितर टिचर, कोण इंजिनियर आसा, कोण शेतकार आसा, स्टुडंट आसा, बायल आसा, कोण ह्या हँडिकॅप आसा, सगळे तरेचे भितर लोक भितर जाय ते कमिटीन. सो ते लोकांक घेवन तो प्लॅन मागीर फायनल मागीर तो डिस्कस जातलो. हो कंटिन्युअस प्रोसेस VDCचे मिटींग जातले आनी तेच्या उपरांत जानेवारीन प्लॅन फायनल जाता. आयज जे आमी कितें डेव्हलपमेंट काम करता पळय ते 2021-22चे आतां 22-23चे कितें आहा पळय फुडले सॉरी 22-23चे 23-24चे फुडलें आमकां करपाक जाय. सो हें जेन्ना करतले आमी जाल्यार पयलीं एक कमिटी कितें आयज हें पयलीं कॉन्स्टिट्यूट आमच्या पंच मेंबरांक आनी सरपंचाक कळपाक जाय. हें जर जायना जाल्यार सरान जशें सांगलां तशें केन्नाच ते लोकां फुड्यान डेव्हलपमेंट करपाक आमचो पार्टिसिपेशन जावचेंच ना. तो प्लॅन केन्नाच लोकांक लागून हाडचोच ना न्ही. हें आतांच न्हू हे 2 वॉर्ड डेव्हलपमेंट कमिटी 2008 येयला सर्क्युलर पूण अजून पर्यंत 2008 टील डेट कितली वर्सां जाली ऑलमोस्ट आतां कितली वर्सां जाली ह्या 14-15 वर्सां अजून पर्यंत वॉर्ड डेव्हलपमेंट कमिटी खंयच्याच मनशाक खबर ना. सो आमकां हे मिस्टेक रिपीट जाल्ले नाका. सो सरपंचान खरो स्टडी करपाची जाय जाल्यार स्पेशल ट्रेनिंग घेवपाची. आतां तुमकां दिल्यार म्हाका खबर ना ट्रेनिंग घेवचें ना जाल्यार सेक्रेटरी सरान तेका गायड करपाचें. पूण हें गायडन्स आमकां ह्या फावटी आमकां जाय कित्याक आमचो गांव अजून मेरेन पिशाडलेलोच आसा. हांगा लोकांक जेवपाची अजून परिस्थिती ना.
घर घर जल हांगा हे सगळे सबका साथ सबका विकास सगळे स्लोगन झाले, पण हांगा लोकांची परिस्थिती अजून बिकट आहा. ती कित्याक आहा? बिकॉज पंचायतीक आपलो रायट खबर नासलो. सो आतां ह्या फर्स्ट ग्राम सभे पासून आमकां तो रायट तुमकां कळपाक जाय म्हणून हांवें इतलें सांगलां. फुडलें कितें आहा तें तुमी शिकपाचें, नाजाल्यार फुडल्या फावटी हांव आनी कितें आहा तें सांगता. हांव दोन लोक म्हणलो पयलीं स्टार्टींग आसता पयलीं फर्स्ट 2 ऑक्टोबरा पयलीं BDC कमिटी काडटली. BDC कमिटी म्हणल्यार कितें? BDC कमिटी म्हणल्यार प्रत्येक वॉर्डांतले डेव्हलपमेंट. आतां म्हाका हांव एक वॉर्डान नायकवाड आहा, त्या वॉर्डान म्हाका कितें ड्रेनेज जाय, परत आतां बालवाडी आसा बालवाडीक कितें रिपेर जाय, तेजी फॅसिलिटी भुरग्यांक मेळटा काय ना तें पळोवपाचें. प्लस हेल्थ येता जाल्यार हेल्थाचें पळोवपाचें. ते हेल्थान कितें फॅसिलिटीज आहा कितें ना, डॉक्टर येता नर्स येता. एक ते वॉर्ड मेंबरान जे इलेक्ट जावन येता नॉट कमिटीन काडलेलो आसता पळय तेणें पळोवप आसता त्या वॉर्डान कितें जाय. तशेंच बाकीचे आनी वॉर्ड आसतले, प्रत्येक वॉर्डांतलो एक मेंबर आसतलो. त्या वॉर्डान कितें कितें जाय पळय ते तेणें मांडप आसता. तेंची कमिटीची मिटींग जाता पळय तेन्ना हे सगळें मांडल्या उपरांत तो प्लॅन जाता तयार. तो प्लॅन ग्रामसभेक घालचो आसता. ग्रामसभेक घातल्या उपरांत ग्रामसभेचें अप्रुवल घेवपाचें आसता. बाबा हें अशें हें विलेज डेव्हलपमेंट कमिटीन काडलेलें आहा, तें तुमकां मान्य आसा काय ना तें ग्रामसभेन मान्यताय घेवपाची आनी फोर्टनायटली मिटिंगेन घालपाची. फोर्टनायटली मिटिंगेन तेन्ना प्रोसेस आसा पळय तो बिफोर 19 डिसेंबर पयलीं घेवपाचो आसता. कित्याक हो पळय प्लॅन आसता पळय न्हू, जेन्ना अप्रूव बॉडी मिटींग अप्रूव जाल्या उपरांत तो अपलोड करचो आसता वेबसायटीर. सेंट्रलाची वेबसायट आसता, ते फंड आतां सेंट्रलाच्यान येता आनी ते वेबसायटीर अपलोड करचें पडटा. ते केन्ना करचें तर बिफोर 19 डिसेंबर. तेजे पयलीं ते हो टायम लिमीट घालचो आसता. कित्याक मागीर फुडलो प्रोसेस आसता पळय, मागीर टेंडरींग ऑनलायन पेमेंट हे ते सगळे पेमेंट प्रोसेस आसता. पूण ती फायल तयार करतलो जाल्यार पयलीं अपलोडेशन प्लॅन जावपाक. तेजे उपरांत तें कांयच जायना. प्लॅन करता मातसो डिले जालो, जानेवारीन गेलो जाल्यार सगळे डिले जायत वयता आनी तो प्लॅन स्क्रॅप जाता. मागीर आख्या वर्सा स्क्रॅप जाता. ताका लागून ते टायम लिमीट घालून टायम लिमिटा प्रमाणे करपाचो आसता. म्हणून सरपंच म्हाका म्हटलें तेन्ना एक कमिटी काडपाची म्हणून हांवें एक BDCची एक्सेप्ट केल्ली ताका. म्हणजे कितें फुडलें डिस्टर्बन्स जावंक जायना, फुडलो प्लॅन आमचो स्मूथ फंक्शनींग जावंक जाय म्हणून तें हांवें एक्सेप्ट केलें. तुमकां नाका जाल्यार फुडलें कशें आसा सर पळय आतां BDC लोकांक पयलीं म्हणल्यार खुबशे जाणांक BDC कितें खबर ना. आतां तुवें सांगलां पळय तें एक लेमॅन लँग्वेजीन आनी तुवें अशें सिंपल रितीन सांगलां तें तितलें सिंपल ना. GPDP कसो करपाचो, GPDP कसले पॉयंटर्स येतले, कितले भितर सब्जेक्ट येतले, कोणाचो रोल कितें आसतलो, BDCन मिटिंगे केन्ना घेवपाक जाय, BDCन प्लॅन कसो करपाक जाय, वॉर्ड लेवल कमिटीज केन्ना जावपाक जाय, तो प्लॅन मागीर खंयच्यान खंय वयतलो, कितें वयतलो, हें सगळें जेन्ना प्रेजेंटेशन जातलें तेन्नाच लोकांक आपूण कितें पार्टिसिपेट करपाक शकतलो हें कळटलें. आतां लोकांक खबर ना, लोक हांगा बसला बरें पूण तांकां खबर ना की तेचो रोल कितें आहा. पंचायतीन फक्त पंच आनी सरपंचाची पंचायत न्हू तर 26 कमिटी जावपाक जाय. भितर कितलेशेच लोक आसतले, ते सगळ्यांचे पार्टिसिपेशन भितर जावन विलेज डेव्हलपमेंट GPDP जावपाक जाय. तो GPDP तुमच्या स्वराज पोर्टलाचेर तो येवपाक जाय आनी त्या पोर्टला वयल्यान तो मागीर ते टेंडरींग हें सगळें तुवें सांगता पळय जातलें. पूण तेच्या पयलीं जो प्रोसेस आहा पळय हो लोकांक अजून कोणाकूच हांगा खबर ना. 99% लोकांक खबर ना. कित्याक हो जो मेरेन अजून कोण एक्सप्लेन तांकां अजून मेरेन खंयच्याच सेक्रेटरीनूय करूंक ना, खंयच्या सरपंचानूय करूंक ना, नाजाल्यार खंयच्या गव्हर्मेंट स्वयंपूर्ण मित्रांनूय हें सांगूंक ना. सो आमकां जाय फुडल्या फावटे पयलीं प्रेजेंटेशन जालें, आमी स्टेप बाय स्टेप या. जर आमकां नॉलेजूच ना लोकांक जाल्यार लोक भितर आपलें पार्टिसिपेशन दिवचे ना. सो फुडल्या फावट GPDP कसो करपाचो, पिपल्स प्लॅन कॅम्पेन कितें, अंत्योदय कितें, हें सगळें आमकां जाय. तेन्ना मागीर कोण येता तेन्ना आमकां जर जाता जाल्यार त्या दीस कमिटी काडया. पूण जर लोक ना आनी जर थंय सारकें लोकांक कळना आनी लोकांक दिसता की आमकां आनी एक दीस जाय जाल्यार त्या दिसा करुया. कित्याक आमकां प्लॅन डिसेंबरान दिवपाक जाय. लोक हांगा गांवांनूच रावतात. BDC कमिटी एकदां काडली मागीर BDC कमिटी आपणाक जाय तेन्ना बसतली, शेनवारा बसतली, आयतारा बसतली, केन्नाय बसतली. भरपूर भितर कायदे आसा आनी BDC कितलो रायट आसा की तेंच्यांनी आपणाक जाय ती गजाल ऑब्जेक्ट करपाक शकता. सो दॅट डजंट मीन की फक्त पंच आनी सरपंच बॉडी मिटिंगे ऑब्जेक्ट करतले. BDC एज अ सुप्रीम पावर, ती पावर तांकां लोकांक अजून खबर ना. सगळे लोकांचो हक्क कितें आहा, हो हक्क लोकांक कितें आहा तो कळपाक जाय. ही पंचायत फक्त सरपंच नाल्यार पंच मेंबर नाल्यार सेक्रेटरी चलोवचो ना. ही पंचायत गांवांतले ग्रामस्थ चलयतले, गांवकार चलयतले, जाणकार चलयतले आनी गांवाचें डेव्हलपमेंट करपाक आमी सदांच फुडें आसतले. इतलें आमी तुमकां प्रॉमीस दिता. जैसे ही यहाँ पर आप लोग नहीं सुनेंगे तो समझ नहीं पाएंगे. आपसे निवेदन है आप लोग प्लीज ध्यान से सुन लीजिए. जैसे ही
बताऊंगी। वो मोमेंट होगा जब हम उनके सम्मान में सब लोग खड़े हो जाएंगे। सो आता आम्ही जैसे की माननीय आमसभा राष्ट्रपती हांगाच आएंगी, क्लोज करूया. आता तुम्ही हांगा आसा आमकां एक टेंटेटिव्ह जर डेट सांगली जाल्यार भुरगे फुडले फावट लोक रावपाकूय शकता, सांगपाकूय शकता. तेजी पब्लिसिटी हांगा मातशी तुमी रिक्षा बिक्षा भोंवडपाची की आमी रेजोल्युशन ऑलरेडी घेतलेलें आहा. मातशी ती भोंवडून सांगा लोकांक की ह्या दिसाक एक ऑर्डिनरी ग्रामसभा जातली, मातशें तुमी येवचें म्हणून. आनी सगळ्यां कडेन मागता की तेंच्यांनी गांवान भुरग्यांक सांगचें, कित्याक आमकां मॅक्झिमम भुरगे भितर जाय. आतां आमी पळयता ते स्पीड ब्रेकराच्या तेकोनूच थंयसर हें लायलां, बोर्ड लायला. तो बोर्ड लावपाक लागून कितें हें आसा ते PWD कडल्यान थंयच्यान हें इन्स्ट्रक्शन घेवपाक जाय, नाजाल्यार तेंच्या कडल्यान गायडन्स घेवपाक जाय. तो बोर्ड कसो आसपाक जाय, खंयसर लावपाक जाय, कितल्या मिटराचेर आसपाक जाय, सो दॅट आतां स्पीड ब्रेकराक खंय जाता तो कोणाक कळटलो तो केन्ना ब्रेक मारतलो आनी कितें करतलो. हे भरपूर गजाली आहा. हे ताका लागून रोड सेफ्टी कमिटी भितर आहा. सो हे सगळे गजाली जर आमकां जाग्यार उडयतले जाल्यार हे आमकां नेन लोकांक मेरेन पावपाक जाय. सो हे 26 कमिटींचे डिस्कशन थंय जावपाक जाय, कोण कोण कमिटीन आसपाक जाय, सगळे A to Z पंचायत राज एक्टान 300 350 पानांचेर बरयला, रुल्सान बरयलाय. सगळे हांगा आमकां डिस्कस करून भुरग्यां कडेन पावले जाय. भुरगे गांवा खातीर काम करपाक रेडी आहा म्हणून आयज इतले लोक आयतार आपलो स्पेंड करून हांगा येयला. बेश्टे टायम बटावडे खावपाक येवंक ना. सो आमकांय सगळ्यांक डेव्हलपमेंट जाय, पूण ते डेव्हलपमेंट कायद्यानुसार जावपाक जाय. आमच्या पंचायतीक मॅक्झिमम फंड आमकां येवपाक जाय. सेंट्रल गव्हर्मेंटाचें जें आसा तें आसपाक जाय. आनी गेल्या फावटीची रेजोल्युशन्स घेतलेली, भरपूर रेजोल्युशन्स घेतला, भरपूर म्हणल्यार भरपूर. ती सरपंचांनी सगळ्या बॉडीन वाचपाची, ते डिस्कशन करपाचें भितर गव्हर्मेंट सर्वंटांक हाडून स्किमी एक्सप्लेन करपाचे जावं, नाजाल्यार ते 3 सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्सां भरपूर गजाली आहा. आमी वयता जाल्यार कायद्यान या हांगा फक्त आपणाक जाय तसो कोण कायदो करपाक शकना. सगळ्या लोकांचे हांगा ह्या ग्रामसभेन ह्या ग्रामपंचायतीन पार्टिसिपेशन आसतलें आनी आसपाकूच जाय. आनी ते जेन्ना जातले जेन्ना तांकां तेंचो पावर कळटलो. आयज तांकां हांगा बदला तांकां आमकां कांयच पावर दिवंक ना, कसलेच हितून ना आमी. सो ती पावर दिल्या उपरांत पळय तूं ग्रामसभा आनी आमचो पिर्णा गांव कसो फुडें पावतलो. आता ही आमसभा क्लोज करूया. कितें ग्रामसभा आनी कितें आहा कोणाचे उलया मरे, तो एकटोच उलयता. तुम्ही उलया मरे, मागीर तुम्ही उलया मरे, तो एकटोच उलयता. सगळ्या लोकांक दिसता की तो सगळ्यात हुशार, तुम्ही सगळे बेश्टे दिल्यात तेका. बरें आतां एक काम करया, बरें एक काम करया. पयलीं म्हटल्यार आमी सगळे न्यू हांगा तुमी सगळे न्यू आसा, मॅक्झिमम न्यू आसात. सो तुमी सगळ्यांनी आपले इंट्रोडक्शन करचें आनी गांवांक लागून तुमचो विजन कितें आसा तो तुमी सांगचो. सो आमकांय कळोन येता कोण कितें 5 वर्सांक आमी कितें करतलीं, तयारी करून व्हिडिओ काडटो ना मरे, मदीं विजन बीन घेतलें म्हणून व्हिडिओ तशें म्हणून व्हिडिओ पब्लीक मिटींग. हांव तुज्या घरा येवंक ना व्हिडिओ काडपाक, फायदो जाता अवश्य काड. हांव तुज्या घरा येवंक ना व्हिडिओ काडपाक, तशें म्हणना हांव तुज्या घरा येवंक ना व्हिडिओ फायदो काडपाक, जाता अवश्य काड. हांव व्हिडिओ जाय ते काडटलो, तुज्या घरा येवंक ना व्हिडिओ काडपाक. तूं भिया तशें म्हणना तुका म्हाका लागून तो व्हिडिओ काड, तुका फायदो अवश्य काड. हे बी काढून भितर दवरा मरे, ते कित्याक दवरला तो व्हिडिओ काडटा हे काडटा उलयता म्हणटा ते कित्याक लायला ही काडून भितर दवरा मरे. व्हिडिओ काडटा हे करता ते उलोव नाका तूं. आता नवी कमिटी जाल्या, नवी कमिटीन हेचो बरो विकास करून दाखोवंक गो. जी पयनाची हे आसा न्हू तेचो बरो हे करून दाखोवंक गो. जाल्यार काही दुसरे कमिटी वायट करता घेवंक जायना. कशें आसा विकास लावपाक मरे सगळ्यांचें सहकार्य हे इम्पॉर्टंट आसा सगळ्यांक. प्रत्येक नागरिकाचें सहकार्य जाय. प्रत्येक हातून हांवें कितें केलें तुवें पयलें ना हें अशें कशें जावन विकास जावचो ना. खंय तरी बारीक मोठी चूक जातली, तूं प्रत्येक गोष्टीक पॉयंटूच जर अशें काडीत भोंवलो जाल्यार ना पयल्या कित्याक काडलें आतां म्हाका एक सांग, तूं इलेक्शनाक सगळे पंच मेंबर दारार भोंवले. आयज VDC कमिटी काडटा नाल्यार आयज आमचे डेव्हलपमेंटल आमी डिस्कस करतले, हें सगळें सांगपाक कितले पंच मेंबर दारार भोंवले. ना तूं सांगता सगळ्यांचो लोकांक 90% लोकांक खबरूच ना की हांगा आयज ग्रामसभा आसा आनी अशें कितें तरी गांवाचें कितें तरी थारतलें म्हणून. व्हेरी गुड, तशें जावपाक जाय. कायद्याप्रमाणे प्रत्येक वाड्या वाड्यात नोटीस ठरयल्ली आसा. आतां आमी जेन्ना म्हणटा की गांवचो विकास तुवें म्हटलें की लोकांक घेवन जावपाक जाय. जे लोक आतां नोटीस वाचिना तर जेन्ना आमी इलेक्शन आसता आमकां समाज सेवा करपाक जाय म्हाका निवडून हाड म्हणून सांगपाक आमी दाराचेर भोंवता. ओके, जाल्यार ग्रामसभा आसा म्हणून एक वीक आमकां आसता, एक आठवडो आसता. एक आठवड्यात कित्याक दारार वचना पंच नाल सरपंच, कित्याक दारार वचून लोकांक आपयना की बाबा आमकां तुमचें पार्टिसिपेशन जाय. मतां मागपाक आमी वयता की आमकां गांवचो उद्धार करपाक जाय, म्हाका मतां मारा, हांव समाज सेवक. नोटीस फुडें रावपाक जाय. गांवांत समज गळीत करता रिक्षाय भोंवना
रिक्षा बोर्ड रेझोल्युशन आसा रेझोल्युशनान बरयला कितले देवळांनी नोटीस मारल्या, पंचायतीन देवळांनी कोण येतले पास केला मरे बरोबर बाबा असा देवळांनी नोटीस मारू नाकात न्हू. आमचे हे तुम्ही गावात कळीत करा, आधी करी नसले गावात कळीत तुझो कायदो सांगता कितें देवळांनी हरच नोटीस मारा, कोण म्हणटा हरच नोटीस मारता ते आता नवी कमिटी झाली, नवे करपाचे कितें नोटीस आसा पळय ग्रामसेवेची ती सरपंच काडटा आनी पब्लीक नोटीसीचेर पेस्ट करता. थंय हॉटेल आसा, थंय जे लोक जमा जाता पळय त्या जाग्यार मारप. दुसरे थोडे पंचायती अशें आहा की केरगांव घालप, म्हणल्यार कितें दोन फावटी दोन वाजयताले आतां रिक्षा हे करता. जाय जाल्यार एक करता. जाय जाल्यार न्हू रेझोल्युशन जाय जाल्यार म्हणजे रेझोल्युशन कितले फावट पास केला 5 वर्सां जाली ते म्हाका खबर ना पण मागीर आयक सर माझे आयक हे हो प्रॉब्लेम तुम्ही सेक्रेटरी चेंज जायत रावतले आमकां हांगा सपोर्ट जाता तुम्ही आता एवरी सेक्रेटरी येता म्हाका पयलीं कितें खबर ना घेवन बसा न्हू ते तुमकां घेवन कित्याक बसना तुम्ही कितें डायरी घेता ऑर्डर पण तशी येता. हा ऑर्डर मागीर ते घेवन येयलो आपुलयलो की आपली ड्युटी घेवन बसपाक जावं कितें थरलान कितें ना तें हांव ओवरऑल सांगतो का हांव एक पंचायती सांगिना जावं तेजी एक स्पेसिफीक पंचायती सांगिना ओवरऑल पंचायत दुसरे पंचायत थोडे कडेन कितें हा पेजां भरता थोडे कडेन पेपरार घालता थोडी पेपरार येता ते कोणा लोकांक जाय तशें तेच तूं म्हणटा रेजोल्युशन घेवप पेपरार घालपाचें आहा ते लोकांक जाय तशें ते करप हांगा जर कितें पयलीं रेजोल्युशन मारप आम्ही रेझोल्युशन घेतलेले हा रिक्षा पळोवपाची सो आता पहिली म्हणजे हांव सगळ्या पंचांक कडेन मागता की तेंच्यांनी आपले इंट्रोडक्शन करतले आनी आपल्या गांवांक लागून कितें करतले म्हणजे तांची म्हाका सरपंच आता तुका किती बोला रिक्षा बोर्ड काय प्रॉब्लेम ना काय प्रॉब्लेम ना हय जालें काय प्रॉब्लेम कशें हांव सुमार नोटीस जे जाय लोकांक जाय हांव आजुनूय तेच सांगता लोकांक जाय तशें करया पूण तेच आनी एक सांगता तशें आसा सगळ्योच गोश्टी मागीर सारके वेवस्थीत गांव हो शिक्षीत आहा अशिक्षीत लोक आसा खंय तरी बारीक सारीक गोश्टी जातल्यो पूण ते बीन नजर अंदाज थोडे करूंक जाय खरोखरूच खंय तरी आउट ऑफ द वे वयता डेफिनेटली प्रत्येकाक रायट आसा पूण बारीक बारीक गोश्टीक मरे करून कामां हाडूंक नाका इतलेंच म्हाका गांवचो विकास जावो जाय पळय कशें आसा म्हणून तूं हुशार म्हणून सगळे तुज्या सारके हुशार ना हांगा उदार कित्याक ना की तुमी तांकां हुशार करूंक ह्या टेबलाचेर कोण बसला पळय तेंच्यान लोकांक हुशार करूंक ना कोणाचें आयकपाकूच तयार त्या लोकांनी तुमी तांकां लॅन आयक मरे तरी तूं सगळे आयक मरे हांव कितें म्हणटा हुशार ना म्हणजे सगळे हुशार आहा लॅन तांकां त्या गजालीचें ज्ञान ना हुशार ना एक गजाल ना सगळे लोक इक्वली हुशार आसा लोकांचो इन्सल्ट करूं नाका हांव हुशार ना कित्याक तूं कोण सांगपी लोक हुशार ना लोक हुशार ना तूं कोण सांगपी लोक हुशार ना तूं कोण सांगपी कोण कमी ना आता सगळे लोक हुशार आसात कोण कमी ना हुशार ना बाकी सगळे तांकां ज्ञान दिवंक ना तुमी तांकां ज्ञान दिवंक ना तुमी हे ज्ञान दिवंक ना तुमी हांगा कितें वायट उलयलें मरे ती पंचायतीन मागीर आपण वतात आनी पंचायती हांव तुका एक सांगता पंचायती पंचायतीन आपण येला म्हाका खबर आसा धाकट्या भावाक आनी ताका दापोवंक लागलो पंचायतीक मरे आमी अशें इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आसा जे दिसा आयक रे मातसो कंप्लेंट घालया आयक सांगता ते पंचायतीक इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आहा ज्या दिसा तुमी कसले फॉर्म घेवन येता त्या दिसा तुमकां ती डेट दितली केन्ना येवन कलेक्ट करपाचें तें हेच्या पलीकडे समज तेंच्यांनी एक दीस एक्सटेंड केल्यार तुम्ही फोन करा तांकां सगळ्यांक सांगलेलें आहा ज्या दिसा तूं आयज एप्लिकेशन घेवन येयलो तुका तो डेट दितलो सर्टिफिकेट व्हरपाक तुमी केन्ना येवपाचें थर्ड टायम तुजी कोणाकूच पडची ना आमी कसलें एक काम आयज मेरेन कोणाची सर्टिफिकेट कसलेंच काम हाडूंक ना हांव कितें म्हणटा आमी तें तुमी आतां कितें जालें कितें सांगलें तो एकटोच उलयता बाकीचे कोण उलयता हांगा कितें तर समज उलयले लोक तांकां वायट दिसता ते आपण वतात आनी म्हणटा तूं म्हणटा अशें अशें केलां मरे तूं पंचायत केन्नाची घेतला आनी आतां तुमी हांगा कोण हांगा उलयना उलयलो शब्द तांकां वायट दिसता हांगा आमी पंचायती हांगासर आमची स्वता आमची हे दिल्ली आसा आमी ते वयर काडिना कळ्ळें न्हू पूण हेंच्यांनी चिंतपाक जाय ते कोण हांगा उलयलो न्हू हेंच्यांनी वायट धरूंक जाय तुमकां वायट दिसता जाल्यार पंचायतीच्या हेका तुमी बसो नाकात वायट दिसता जाल्यार पयलींच एक उलयता नवीन येयल्ले आहा न्हू नवीन आहा तांकां व्यवस्थीत करून दी नवीन येयल्ले आहा हय करया मरे काय प्रॉब्लेम ना रे तें तुका सांगता तुमकां जाय तशेंच सगळ्यांक करया
मातशें आतां सगळ्यांचें मातशें इंट्रोडक्शन तेंचे इंट्रोडक्शन वॉर्ड नंबर खंयची तेंचे नांव कितें आनी तेंचे वॉर्ड नंबर खंयचो तरी इतले लोकांक मातशें कळना. तुझे मातशें आमकां सांग आनी तुजी अवेलेबिलिटी पंचायतीन केन्ना आसतली लोकांक येवन तुका मेळपाक हे मातशें लोकांक आणि त्याच्या बद्दल आणि एकदा उलयता कशें आसा म्हाका कशें आसा पळय पंचायतीचो हांवें म्हाका टायमींग दिल्लो आसा म्हणून जेन्ना म्हाका एक पोस्ट घातलो कशें आसा आय एम नॉट अ गव्हर्मेंट सर्वंट आय एम अ सोशल लोकांचो नोकर हांव हांगा येवन दीसभर बसो म्हणजे पोट भरपाचें ना म्हाका म्हाजो धंदोय आसा तुमचें काम म्हाका लागून उरचें ना ही काळजी घेवप हें म्हाजें कर्तव्य तुमचें जर म्हाका लागून जर कसलें काम उरलें जाल्यार तुमी म्हाका जबाबदार करा आय एम 24/7 अवेलेबल आसा तुमी केन्नाय सांगा एट द मोस्ट जास्तीत जास्त तुमकां खंय तरी एक सर्टिफिकेट अर्जंट म्हाका येवचें पडटलें इतलें पूण तुमचें कोणाचेंच काम म्हाका लागून घडचें ना इतली काळजी हांव घेतलें म्हाका टायमी बद्दल कोणूच म्हाका हें करूं शकना कित्याक सांग हांगा येवन बसोन म्हजें पोट भरचें ना म्हाका म्हजो धंदो आसा पूण म्हाका लागून पंचायतीचें कसलेंच काम उरचें ना की बाबा सरपंच ना म्हणून काम उरलां अशें कसलेंच उरचें ना इतली हांव तुमकां सगळ्यांक सांगता एक जाण आतां तुवें विजन म्हणटा गांवच्या विजना बद्दल म्हाजें जें मत आसा तें सांगता तुमचें सपोज सगळ्यांचें सहकार्य मेळ्ळें जाल्यार सगळ्यान पयलीं म्हणटा ती पंचायत घर नवें बांदपाचें आसा आमकां दुसरो म्हणटा तो आमचो ग्रावंड एक आसा तिसरें आमचें जें विजन आसा तें देवळाचें सगळें सौंदर्यीकरण आसा ब्युटिफिकेशन चवथें आमचें आसा की हेल्थान डेली दोतोर आसचो चार आमची गांवांक लागून विजनां आसा मेजर आतां बाकीचें पळय जें आसा पयलीं दोतोरान पयलीं दोतोरान तरी सुरवात करया न्हू पयलीं दोतोर येवनी दोतोर येतकीर तेकाच पळय तो रिस्पॉन्स कसो आहा तो दोतोराक लिस्ट आसता डेली इतले पेशंट येता इमर्जन्सी कितले आसा त्या प्रमाणे फुडले ना ते तेच्या बद्दल हे चार आमच्या गांवा बद्दल विजन आसा तुमच्या सगळ्यांचे सहकार्य मेळ्ळें जाल्यार आमचो प्रयत्न आसतलो की ह्या 5 वर्सां देवाची घाट सुद्दां जाली देवान सुद्दां प्रसाद दिलो कळ्ळें लोकांक तेन्ना हें तुजें बाकीचे म्हण आमचे वाड्यावयले ते म्हण आमी बाकी हे चारूय विजन सरपंच धर्माना दोन परिणाम आयकता आता होप भरपूर आता डेफिनेटली धा वर्सां जाली मॅडम 10 वर्सां जाली ग्राउंड आम्ही हाडले 2012 ची गजाल आता कितें आमी कमी जाना हांव हेका लागून तूं म्हणटलो हांव ऑलरेडी पंचायत बिल्डींग लागून डायरेक्टर पंचायतीन मेळोन येयलो तुजे ग्रावंडाक लागूनय मेळोन येयलो कळ्ळें तुका न्हू तुजें हे देवळाक लागूनय हांव सगळें तुमचें तांकां खबर आसतली सगळें इवन इंजिनियर हाडून सगळें केल्लें आसा आतां फक्त कशें प्रोसिजर आसा तो करया तुमचें सहकार्य दिया सगळ्यो गोश्टी व्यवस्थीत हे आता करून घेतली ना डेफिनेटली करूया 10 वर्सां जाली गाडी कितले हाडून ना ही बिल्डींग येते पळय आनी एक सांगता तुमकां कशें आसलें जाणा ही बिल्डींग पळय जी आसली ही आमी ताका फक्त स्क्रॅप घालपाचो असो पयले कमिटीचो हें आसलो ती आमी स्क्रॅप केलो कित्याक स्क्रॅप केलो की तेचें कशें आसलें की हें आसा तशेंच उरतलें आसलें एक्सटेन्शन म्हणजे जागो आनी एक्स्ट्रा मेळटलो म्हणून आमी सीएम आमच्या आमदाराकूय सांगला सीएमाकूय सांगला की तेणें आमकां प्रॉमीस केला की नवी बिल्डींग बांदपाक कितें बरो जागो जाता नवी बिल्डींग बांदया म्हणून तेणें हें केल्लें आतां तेन्ना नवी बिल्डींग की हे जागेन इतल्याच करून काय करता काय ना जाता कितें जीम भितर येवता आनी बाकी लायब्ररी येवची अशें प्लान करून करया तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्यान करया ह्या गोष्टी सगळे सहकार्य करा हे सांग तो स्क्रॅप केला ना तो फंड आमी सगळ्या वाड्याक युटिलायज करता प्रत्येक वाड्याक शेअर करून दितले आमी सगळे फंड प्रत्येक वाड्याचे जे अर्जंट कितें हय हय तेका विडीसी लागची आमी गेल्या फावट रेजोल्युशन घेतला की जर खंयचो फंड येयला आनी तो युटिलायज जर खंय जातलो जाल्यार तो ग्राम सभेन डिस्कस जावपाक जाय एवरी सिंगल रुपी हांगाल्यान खंय वयतलो कित्याक वयतलो हें हांगा डिस्कस आतां इमर्जन्सी कितें आहा तेन्ना सोडून दी पूण हांगा डिस्कशन जाल्या शिवाय कोणाक खंयच्याच वाड्याक खंयचोच फंड येवपाक जायना कित्याक तो कित्याक वचपाक जाय तो आमकां कळपाक जाय गांवांत तुजे वाड्याक तूं काडून दितलो तो थंय गरज दुसरीच आसतली सो ते हांगा डेव्हलपमेंट जावन तेच्या पयलीं वॉर्ड पयसो भितर दवरलो काय ना इंट्रस्ट वयल्यान येतलो पयशे दवरा ते वॉर्ड डेव्हलपमेंट कमिटी काडा पयलीं प्रत्येक वाड्याक कितें जाय ते काडा मागीर तो प्लॅन घेवन मागीर डिस्कस करून ग्राम सभेक दिवनी डिस्कस करून तेन्ना अप्रूव करून ते रेजोल्युशन घेतला फाटले फावट फंड रिटर्न वयता म्हणून कितें हे हाडले 27,000 टेबल हाडले काय जायना फंड रिटर्न वयता म्हणून कितें करून आता संदीपान बरे पॉयंट घेतले 4 मेजर पॉयंट बरे घेतले तर तितून हांव म्हणटा आनी एक ऍड करचो कित्याक रस्तो सामको बारीक जाला आनी पयलींचे आतां रहदारी वाडलेली आसा मोवपाचे बीन शॉर्टकट खूब लोक येता आनी
1 मीटर तरी दोनूय सायडीन मिळून तो वाढून मरे रोडाचे खूप रोडाचे problem खूप आहा. इश्यूज जाता हो एक मेजर भितर म्हणजे जावं पूण खोलप तरी करूंक मेळटा कित्याक ना ते हे सगळे मरे आमी आतां जेन्ना कमिटी जातली पळय तेन्ना डेव्हलप सगळे प्लॅन घालपाक इन डिटेल घालपाक जाय ते प्लॅनार येवपाक जाय का बजेट अक्षरशः मरे कोणाक गाडी येता पयलीं अक्षरशः मरे पावलो खड्ड्यांनी चलयता अक्षरशः फाटल्यान सरपंच मंच गाडी येता रस्तो करून जालो अशें दिसता अक्षरशः दोळ्यान गाडी येता पावले गाडी चलोवंक मेळना फाटल्या लोकांक नोव्हेंबराच्यान सुरू जाता आनी मातशें वृद्धी करायला हे ऑलमोस्ट चाललें आसा वायंडींग तूं म्हणटा पळय तें मात ऑलरेडी आनी आतां मोपाचें जातलें तेन्ना मागीर ना वॉट मिक्सिंगची टेंडर अजून काय जातली कितें हांव फॉलो करीत सध्या तेंचे मरे मातशें कितें वॉट मिक्सिंग हे नोव्हेंबरच्या नंतर सुरू जाता फायल आसा फायल आतां हय ते मात चवकशी करया चवकशी बरोवन दवर मोपाची एक व्हडली गाडी येत मदीं कशें आहा म्हणजे ते वायंडींग लोकांची चड वायंडींग चड वायंडींग सायडीक आतां पळय लास्ट म्हाका अशें 15 मिटर एक्वायर केलो हो रोड ती पायर जाल्यार ती तरी 15 मिटर फाल्यां लोक कराना मारतले म्हणजे आमच्या घरा वयता पोल घातलेले आहा लायटी दोन तांकां सध्या टेम्पररी दिवन पेटयल्ले आसा ते बेगीनतल्या बेगीन एक्चुअली ते कशें जालां मरे हांव एक्चुअली पळय तो केंकरे म्हणून कॉन्ट्रॅक्टर हांव तेजे कडेन उलयला आमचो फायनल तो कितें म्हणटा की केबल पळय जो आसा तो आपल्या हेतून ना म्हणटा म्हणजे आपलें फक्त कितें घाला इतकेंच आपलें काम आतां इलेक्ट्रिसिटी वाल्यांचे बिलां पळय ताका फ्रीजन वाले ते म्हणटा की ते तेचें काम अशें म्हणून तेंचेर ऑलरेडी लेटर केल्लें आसा आतां आमी हांगा सुद्दां म्हाका देवळा कडेन पेटयला सध्या ते पूण करया ते दोन करया ते करया म्हाका एक सांगा तुमी जेन्ना वयल्यान केबल घातलो पळय जेई येयलो तेन्ना ती लायट बंद उडयली चवथी कडेन परत पेटयली ती तशीच आसा तेका खांब्याक तेकले आपलो शॉक येता वयल्यान वायर घातलो ते परत कित्याक बंद उडोवंक ना ते ना कशें आसा मरे ते पळय ते एक्चुअली ऑन रिक्वेस्ट मरे तांकां आमी चवथीक पेटोवपा आतां देवळा कडेन प्रोग्राम सुद्दां म्हाका फोन करून रिक्वेस्ट करून दिला हांवें ऑलरेडी कशें आसा मरे ते सरकारी काम ते डायरेक्ट तेणें सांगून तशें फायली मूव जावचो पडटा ऑलरेडी फायल मूव केल्ली आसा पूण हेच्या पयलीं जे येयल्लो पळय तिने डायरेक्ट बंद उडयली न्हू ते येयल्लो पळय तेणे डायरेक्ट बंद उडयली आतां आता बंद ना ती चालू आसा चालू आसा ओके ते अंडरग्राउंड एक्चुअली ताका मरे कितें अंडरग्राउंड केबल वयल्यान लागला पळयात ना चेक करून बंद करुया तुमचे जाल्यार सांगता बरें फाल्यां करुया प्रॉब्लेम जालो लास्ट टायम केबल घातलो तेका लागून चोरी मारली पळय आजून हे लायनींग जर पळय सगळे एटलीस्ट गाडी सायडीक घेवन म्हणटा मुरग्यान वयता तेका लागून हांव म्हणटालो की ते आतां ते फिलींग करून एटलीस्ट ना आतां कशें आतां मीटिंग करता पळय आतां फुडल्या म्हयन्याक डिसेंबर म्हणटा जाता तेन्ना ते सगळ्यांक कवर अप जातली ते आमी तशें ना ना तशें समज जर जालें जाल्यार तशें केबल येवपाक आनी पयलीं पंचायतीची येवपूच ना ती एक्चुअली मिस्टेक ते एक्चुअली काम बंद करून आमी गेल्या मिटिंगेक जो बोवाळ घातलेलो केबल ना ना ते एक्चुअली तेन्ना काम बंद करून येतात आणि आमी PWDची एनओसी ना 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 ते एक्चुअली कशें आसलें ते जाय जाल्यार त्या टायमार काम बंद करूं येतात आमी बंद करपाक कितली ट्राय केली पंचायतूच फुडें जाना 5 मेंबर्स निवडून येयले गेल्या फावटीचे तेच रेडी नासले ते करूं येता काय करूं मातसो चड पावर घ्या सरपंचाची एवरी टायम सगळी पावर घेता हेतून ते जाल्ल्या तो ताका सर म्हणटा तूं सरपंच तूं आमचो गांवचो खूब एक आनी तुका हांव ताका सर म्हणटात तूं सरपंच सरपंच म्हणटा काम कर ते म्हणटा तुका पडटा जाली सर आनी हे म्हणटा म्हणजे ना 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 एवरी टायम घ्या न्हू सरपंच ताका सर म्हणटा अरे तूं आतां आमी गांवाचो हेड तूं ताका आमी ते म्हणपाक जाय ते राग जाता न्हू
सेकंडरी म्हणून ते आम्ही आता एक दोन हे केलं रेजोल्युशन घेतलं केबलाचे त्यांचे प्रोसिजर तुमचं कितें आला फॉलोअप केला केबल हे घातल्या हे घातलं केबल केबल घातलं ते घातल्यासाठी तुमचे फॉलोअप कर म्हटलेले कंपनी म्हणून त्याचे तुमचं कितें झाला बरयल्ले आसता फाटल्या रेजोल्युशन घेतलेले आसा ते मातशे फॉलोअप करा फाटल्या रेजोल्युशन वाचा मातशें रेडी करून आणि ते केबल ऍक्च्युली कार्ड म्हणून सांगलेले आम्ही पंचायतीक सांगलेले केबल कार्ड काढून हांगा पंचायतीक तर कांयच फायदो ना ते केबल पंचायतीक घालून फायदो कितें आसा डिटेल दवरा तुमच्याकडे कितें केला पंचायत कामां म्हणून आम्ही हे केलेलं बाहेर आता मेंबर अमित सांग सगळे तुझे विजन सांग वाड्या सगळ्यात पयलीं तुमकां सगळ्यांक नमस्कार म्हटलो हांव फर्स्ट टायमूच येता पयलेच फावटी इलेक्शन येयला वॉर्ड नंबर 5 म्हाजें नांव आसा प्रितम शिवराम नायक वाडा बिर्ला बार्देशोवा म्हाजें विजन कितें आसा तर वाड्या खातीर कितें तरी करपाचें पयलीं सगळीं जाणां सांगतात हांवेनूय सांगलें सगळ्यांनी वचून वचून सांगलें कोणाक पटलें कोणाक पटोंक ना आतां जर हांव कितें काम करून फुडें सरलें कितें तरी नो ऑब्जेक्शन कोणाचेंच परमिशन सारकें नासलेलें वाड्यान आजून हांव सांगता आमच्या वाड्यार सारकें कोणाचें हांव जर करून फुडें गेल्यार दुसरो लोक सांगायतलो म्हाका खूब दिसता हांव वाड्या खातीर खूब कितें कितें करपाचें कित्याक हांव ल्हानपणा पसून हांगा आसलें आनी हो वाडो हो गांव हो म्हाजोच कसो म्हाका दिसता आनी आजुनूय दिसता आनी हांव वाड्या खातीर करतलें पूण हांवें तरी कितें करपाक घेतलें जाल्यार म्हाका कोणी थंय ऑब्जेक्शन हाडूंक जायना कायद्यान जर सगळें सारकें आहा जाल्यार कोणी ऑब्जेक्शन हाडूंक जाय पूण ते डेव्हलपमेंट कशें आहा जावपाक जाय हांवें आतां एक तें पयलीं सांगलें कितें घराचें त्या फायली खातीर हांव 2-3 जायते जावपेन गेलें आनी कितें पण सांग कितें करून मेळटा तूं हेवे जाले ना दवरता सगळ्याक कॉन्टॅक्टान रावचे कोण ऑब्जेक्ट हेवे जागे हांवें कोणा वांगडा दवरूंकूच ना हेवे जागे खूप हेवे जागे म्हाज्या खातीर केले पूण नेक्स्ट टायम तूं म्हाज्या शॉपार येयला एक शब्द उलोवना म्हाका ऑब्जेक्शन काय हाडूंक जायना जर हांव कायद्यान आसा थंय जालें जर हांव कायदो बऱ्या कामाक ऑब्जेक्शन हाडचेच ना जर हांव नायका वाड्यानो कायदो मोडटा जाल्यार तेजेर ऑब्जेक्शन हाडपाचें तेतून करून जर कितें तरी काम आसा पळय करपाचें बाबा कोण तरी हाडयत जाल्यार आपूण ताका सांगूंक जाय बाबा तें गव्हर्मेंटाचें काम करूया एक काम केल्यार सगळ्यांक फायदो जर वाडयेचें जालें आनी कसलें जालें तर तेतून तेंच्यांनी सहकार्य करचो जाल्यार तो पॉलिटिकल कितें तरी त्या वाड्यार करतलो जर वाड्या वयलो सहकार्य ना जाल्यार फाल्यां सगळें तुमी म्हणूंक शकना तो पॉल करपाक कांयच करिना सारकें वॉर्ड फायन म्हणून तुझे वॉर्ड फायन सगळेच मेंबर आतां जे हांव सांग शकना पूण हांवें म्हाजे कडेन आनी काल सुद्दां ग्रामसभा आहा ती हांवें वॉर्ड नंबर 5 घातलें ना जाल्यार पळया पूण आसा मेंबर सगळ्यांक कॉन्टॅक्ट घातल्या बरें हांवें तूं वाचली मरे काल ती मग वाचून तांचे वाचून पळय वाचता मोबायल कम्युनिकेशन करता पळय ते वन वे आहा कम्युनिकेशन आनी वन वे कम्युनिकेशन केन्ना जावपाक शकना काय गायते सांगलेले कित्याक सांगलेले वन वे कम्युनिकेशन केन्ना कंप्लीट जायना जर तुका कम्युनिकेशन तेचेर करपाचें आहा जाल्यार तुवें हांवें कम्युनिकेशन करपाक आयकून घे हांवें घातला पळय तेचे सारके मॅसेजी येवंक जाय तुजे मॅसेजी येवंक जाय म्हाजे पूण तेचेर कितें जालें हांवें जेन्ना नवो ग्रूप स्टार्ट केलो पळय ते कोण पिकनिकेक वयता कोणी कोणाक पार्टी दिल्या ते फोटो तेचेर येवंक जाय मागीर हांवें ते एका करचेच पडलें सांग कित्याक तो ग्रूप कित्याक आसा म्हाजो वाड्या वयलो कितें तरी कळच्या खातीर तूं खंय वचून फोटो काडटा ते घालपाचे ना तेचेर फक्त गांवाचें कितें काम केलें तेच घालपाचें म्हणून हांवें तो मागीर जालें कांय थँक्यू सगळ्यांक शोभा उमेद माझ्या गावात वाड्यासाठी काम करपाचें पेवर बरें देवळाकडे घालया म्हटल्यार जाल्यार म्हाका पयलींच्या पंचायत जालें ते सदींच जोड आयका सायडीक घालया कित्याक थंय वाडली सब जेवण बी लायता तो आयकना आनी कसली कामां आसल्यार तुमी म्हाका सांगपाची वाळ्यान पूल बांदपाक पूल बांदपाक गरज ना रे गरज
कशी नाका ताका व्हाळापूर घालतले तो गव्हर्नमेंट प्रॉपर्टी नाला प्रॉपर्टी आहे नाला प्रॉपर्टी लागलेली आहे वेगळे झाले करूया मनोज भाई केळीतल्या बरं आम्ही बस काम करता म्हणजे मेन म्हणटा कितें एनओसी जाय जें काम करता तें आमी सगळे आमच्या वाड्यार भोंवन आमच्या वाड्यार भरले आसा आमचे कांय प्रकाश जाय आमी वर्साक सगळे घालताय जे आहा त्या वाड्यार काम करता आणि एक रिक्वेस्ट करता म्हणजे फावट समज तो मायक आनी एक स्पीकर दवरता किंवा फाटल्यान लोक आसा तांकां आवाज येना आनी तुमकांय बेश्टे आड्डोबाची गरज ना तुझा एकदा बरा आवाज मॅडम मॅडम खूप की आम्ही सगळे करूया बसून गांवा ना मॅडम कितें एक आहे आता आमी सगळे जे एनओसीचे गजाली उलयले पळय हे ग्रावंडा वयली कामां पूण जशी इतली कामां बाकीची आसा जितून लोकांक एनओसीची गरज ना गव्हर्मेंट टीव्ही आसतले नाल्यार बिजनस आसतले धंदे आसतले मायक्रो धंदे आसतले अशें खूब आहा ते आमी करून घेया जितून गांवाची आमकां एनओसी लागची ना ती प्रत्येकाक इंडिव्हिज्युअलाक बेनिफीट जाता मग गांवाची एनओसी आहा ते मागीर करूया आमी करूया ग्रामपंचायतीन येवन कोण ऑब्जेक्शन हाडटा तो कळोंक जाय मनीस कोण तो कळोंक जाय ऑब्जेक्शन कोण हाडटा कळोंक जाय प्रत्येक खेपे एकूण मनीस जर ऑब्जेक्शन हाडटा तेचेर कितें तरी ग्रामसभेन घेवन येता कळ्ळें जाल्यार कामां कशी जावची डेव्हलपमेंट कांयच जावची कितें करूं हें डिसायड कर जर तुका दिसता खंय ऑब्जेक्शन येतलें सोल्युशन काड जर येना जाल्यार हांगा नांव कळोंक जाय पयलीं नांव कळोंक जाय पयलीं प्रशाक आसा आनी प्रशाक फुडें एवरी मागीर होमवर्क करता आपूण कितें करूं तुका डायरेक्ट कमिटी हो नांव भाव सुद्दां कॅन्सल करी काम करून सिंपल नाव कळोन एकूच मेजर मनीस जर प्रयास करता आता उदळ पासून आम्ही तो वॉर्ड मेंबर कमिटीचो इश्यू चड जास्तीत जास्त करता बरोबर मनोजान कितें सांगलें की ती कमिटी कशी आसली ही कोणाकूच खबर ना तुमकांय खबर ना लोकांकूय खबर ना तर त्या विशयाचेर बरो अभ्यास करात किंवा त्या विशयाचेर लोकांक माहिती दिता असो कोण तरी मनीस हांगा रिप्रेझेंटेटिव्ह तुम्ही हाडात नेक्स्ट मिटिंगेर ते पटोवन दिया आणि ते पद्दतीन मागीर तो कमिटी आमी फॉर्म करता बरोबर
कशें म्हणून मागीर सरपंचानूच सांगलें कशें ना तेका सांगलें तेका खबर नासली तेका डायरेक्ट बलिका बकरा केलो डायरेक्ट तेजे कोण दाखयलें तेका बाबड्या खबरूच ना कशें जावपाक जायना तुवें सांगलें तेका सांग म्हणून तेका बाबड्या खबरूच ना ते कितें तें पाप जालो माझे आणि एक सजेशन जर मनोज हितून एक्सपर्ट आहा जाल्यार मनोजान आमकां हेल्प करचो करपाक शकता म्हाका ते सारकें प्रेझेंटेशन करूंक ना बरें प्रेझेंटेशन करून तुमच्या फुडें हाडटा फुडल्या फावट हांव जर म्हाका तुमी जर रिटर्न दितात हांव जर म्हाका तुमी नॉमिनेट करता हांव फुडल्या फावट तुमकां प्रेझेंटेशनान सगळें फूल हांगा कितें कमिटीज आसता कितें आमचो रोल आसता सगळें हांव एक्सप्लेन करता हय तुका जो सपोर्ट जाय आमच्या कडल्यान म्हाज्या कडल्यान जर जाय म्हाजो नंबर जाय जाल्यार घेया एनी टायम तुका कितें दिसता नाल्यार करपाक जाय लोकां कडेन जर तुज्या वॉर्डान करपाक जाय हांव सदांच फुडें आसतलो आमच्या वॉर्डान जर आमी आसतले तुमच्या वॉर्डान जर जाय आमी 100% आसतले आनी एक तुमकां सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता पंच मेंबरां आतां गेल्या फावटी ही रेजोल्युशनां घेतलेली आसा भरपूर तुम्ही सगळ्यांनी फाटल्या सो गेल्या 5 वर्साची रेजोल्युशनां तुम्ही काढून वाचपाक जाय कितें घेतलाय कितें ना कळपाक ही सगळी वाच रेजोल्युशनां घेऊन एकाच्या नावावर कशें घर जालें हे म्हाका सांग गेले काय कोणी गेले हे म्हाका सांग अरे नाव आता सरपंचान मनोजा उलयले अशें न्हू काय उलोवं नाका ताका अधिकार आहा उलोवपाचें तें उलोवपाचें तें आनी तो तेचेरूच आमी आसा तेचेरूच आसा आमी ना लेची सगळे किल्ले फोटो पासून मारून दिल्लो हांवें घराचो फोटो पासून मारून दिल्लो हा घराचो हांवें तुळशीच्या पोतान म्हाजो हे बापायचे घर ह्या नंबराचेर हांव टॅक्स फारीक करता आनी ह्या नंबरार दुसरो नंबर भावाक कसो दिलो हो म्हाका तुमी सांगा तुमी आतां उलयता न्हू त्या खातीर म्हणटा हांवें सगळें दिला फोटो पासून हांवें सगळें दिला एप्लिकेशन ते सगळें दिला तुमी कशें उलयता उलोवपाक येता तेंचे कडेन वचून हें करता कोणाय कडेन करूं दे तुमी उलयतात तुमकां उलोवपाक येता अरे तेणी उलयलें हांव उलयलो न्हू काय मनोजा उलयले आमकां कळना म्हूण आमी तेका फुडें घालता नोव्हेंबर 15 लास्ट डे न्हू आम्ही जर पोलीस कंप्लेंट ते रेजोल्युशन म्हणून सांगता ती रेजोल्युशना पयलीं वाचत परते आमी एक्सप्लेन करपाचें ना आमकां एक वॉट आमी बारीक व्हर दिवपाक जाल्यार उलोवपाचें विशय कोणा काम करे तू नाव
साखळेन बिचोलेन सगळे बांगलादेशी मेळटा पिर्णान रावता आनी रावना मुकोट रावं एसआयटी बसून जर उपलूक लायले पिर्णान तुमच्या डिटेल्सूच ना माले जाता सगळे आहा ते मुस्लिम आसा ते आमचं आम्ही उत्तर प्रदेशात कोण जाणा पहिली त्यांची लायसन्स कॅन्सल रेझोल्युशन घेतलेले हा आणि आता ते न्यू शॉपा झाले काय म्हणून मला दोनदा रेझोल्युशन पहिले आता दिना म्हणटा तुका राडा दिना म्हणटालो तो कोण गेला मुंबईला आपण टॅक्सी हा, तेणी दिला म्हणटा रे आपण तो म्हणटा किती रे तेका तर ना तो बॉम्बे गेला तो केन्ना येता म्हणटा रे तो केन्ना असता रे तो केन्ना येता म्हणटा सगळ्यांची मागणी आहे फाटल्या रेझोल्युशनाची सारखी फॉलो अप करून आम्हाला फुडल्या डिटेल जाय किती कॅटरा गेल्या कोणाक खंय गेल्या कोण माझ्या टेबलाचेर सगळे फाटले रेझोल्युशन सारकी स्ट्रिक्ट जाल्यार अशें जावंक जायना फुडल्या मिटिंगेक मागीर दुकानां दिल्या ती लायसन्स कॅन्सल करपाची रेझोल्युशन ना घेतलं ना आम्ही कितें म्हणटा कित्याक भायल्यान दिल्या पळय गोंया भायल्यान दिल्या पळय तेंची तरी लायसनां एक तर कॅन्सल करपाची आनी कोण गाडी यूज करता फॉर एग्जाम्पल दिता चलयता बोलतो नाही लायसनां दुसऱ्याच्याच नांवार थंय तो मनीस आसा गोया भायलो म्हणटा गोया भायलो गोंया भायलो म्हणटा आतां फॉर एग्जाम्पल बंगाली आनी तूं शॉपाक घेतल्या फाल्यां तुमी एनओसी दितले माझा तो आनी ब्लॉक ना ते भायले पण गोया भायले आता ते सगळ्यांची कॅन्सल करूया आणि ना आणि गोंयकारांनी म्हणून दवरला न्हू फाल्यां ते गोंयकाराक आपल्या रेंटाक लागून दुसऱ्याचो धंदो मारपाक रायट ना तेका डायरेक्ट तूं चलयता तूं चलय आणि आमचे भुरगे काम हे करता न्हू आणि आतां मोबायल येतलो मोबायल हांगा परत सगळे भरतले फिरना आणि तुम्ही जर टेनंट व्हेरिफिकेशन जायना न्हू सकाळी फुडें 7:30 सुमार पुलिसाची गाडी आपया 7:30 फुडें सगळें उठून आणि त्यांचे कशा गाड्यामध्ये एक म्हणजे आपल्याच मनशाक हाडून दवरतात परत रोखडेच तुम्ही एनओसी पयलीं बंद करा कोण तांकां खरो सांगपाचें आतां हांव जर एनओसी काडटा आनी चलोवपाक जर भायल्यान दिता ताका डायरेक्ट सांगपाचो जर पंचायत जर हेका येता इन्स्पेक्शनाक येता तेन्ना जर तूं मेळोंक ना जाल्यार तुजें एनओसी येतच म्हणजे ते हे पंचायतीन हांवें एनओसी घेतलेले हे पंचायतीन रिजेक्ट केला आणि एक टॅलंट व्हेरिफिकेशन जाता पळय आतां आमी म्हणटले तो थंय आसा तो घरान रावल्यार तुजी पोलीस सर्टिफिकेट तुजी पोलीस हांगली तो थंयच्यान रेप आनी मर्डर करून ना थंयचो वॉन्टेड येवन हांगा येवन क्लीन जाता तशें रावप त्याच्या गांवांतली हाडून आमकां हांगा आमच्या चेडवा बायलांक नाजाल्यार भुरग्यांक हांगा येनाका हांव हांगा रावना पूण हांगा गांव आहा पळय तेंच्या फाल्यां खंयचे धाडिना कोण ना 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 ते आपल्या हांगले म्हापसाचे घेवन हाडटना कोलवाळचे हाडटले ते आमकां नाका थंयच्यान तो कितें करून येयला तो कोणाक खायच पळय हांगा थंयचे मर्डर रेपी सगळे हांगा मेळटात डेली कित्याक हांगा ते आपूण क्लीन म्हणून रावता कोण धंदो चलयता आतां बांगलादेश 2 जाणां मेळून ते रेस्टॉरंट चलय कलंगूट कोण स्क्रॅप यार्ड चलय हें जावपाक आमचो गांव फुडें आतां मोपा येयल्या कारणान हांगा रेंटाक दवरपाचे खूब प्रकार वाडटले सो फायदो जातलो 4 जाणांक फाल्यां चेडवा उखलून व्हरतले कोणाची भलत्याची लोकांच्या फुड्यान उगड्या नातात नागड्या नातात हे सगळे प्रकार आमी पळयले आहा ते हांगा आमच्या पिर्णान जावपाक जायना स्ट्रीक्ट सगळ्यात पयलीं भायले कोण कोणाक तुमी आयज हो प्रॉब्लेम कित्याक जाला भायल्यान दवरपाचो रेंटाक कित्याक लोकांक दुसरो सोर्स ऑफ इन्कम ना शेतां आमची पाड पडलेली आसा हांगा पयसो करपाक जाय थंय लोकांक मेळना लोकांक उत्पन्न ना पयसो ना म्हणून लोक भाड्याक दवरता उमेदीन कोण दवरिना गाटया म्हणून रेंटाक शॉपां भायल्यांची लायसन्स कॅन्सल करपाची मरे करपाची हांव कितें म्हणटा सगळ्यांची शॉपांनी इन्स्पेक्शन करा कोणाच्या नांवार लायसन्स भायले गोया भायले सरपंच कोण हिंदू असो मुस्लिम कोणूय असो सगळ्यांक नोटीस ऑलरेडी घेतलेले आहा रेझोल्युशन एक नोटीस काढ सगळ्यांक सरपंच स्ट्रिक्ट नो स्क्रॅप ना फाल्यां नोटीस काडटा 1 महिन्याची नोटीस स्क्रॅप यार्ड बरें नाकाच म्हणटा आमकां ना ना धांवपूच ना फुडें म्हणटा एक महिने स्क्रॅप यार्ड भायर दवरता म्हणून कोचरो आनी ते आता लायसन हांव म्हाज्या नांवार काडटा हांव हेका चलोवंक दिता हो भायलो न्हू पूण लायसन म्हाज्या नांवार तेंचेर जो लायसन कॅन्सल जावपाक भायलो मनीस लायसन काडला पळय तेका सांगपाक जाय तूं बाबा थंय रिजिस्टर जाव जाल्यार पंचायत केन्ना इन्स्पेक्शनाक वता पळय तेन्ना तूं थंय थंय जर तूं थंय मेळना जाल्यार ते लायसन कॅन्सल करतले आणि एक इन्स्पेक्शन करता तेन्ना तेका न्यूज पावपाक जायना तो थंय वचून तो उबो रावता शर्ट घालून बरो कावंटराचेर असले गजाल नाका लोक पिशे ना आमच्या गोंयकार एकाय जर रेंटाक दिवपाक आमच्या गोंयकाराक कोणाक किर्ता करायची कोणाक तेका दिवली ऑन द स्पॉट सगळ्यांकडे मागता हांव तुमकां इलिगल एक्टिविटीज
दिसता जाल्यार तुमी आमकां नदरे घालून की आमी प्रत्येक एक घराघरान हांगा सगळे भोंवंक शकता तुका दिसता कोण तरी कितें केला तो आमकां इन्फॉर्म कशें आसा मरे आमची न्ही तुमची जबाबदारी थोडे सगळ्यांनी घेवपाची समजतली थोडी जबाबदारी घेवपाक आम्ही सरपंच आम्ही ह्याच्या पयलीं घेतलेली एक्शन कांयच जावना. एक्शन जातली सगळ्याचेर एक्शन जातली इमिजिएट आणि जातली पहिली म्हणजे आमच्या ग्रामपंचायतीची वेबसाईट अजून डेव्हलप झाली ना. हायकोर्टाची ऑर्डर आता ती वेबसाईट म्हणजे बेगीन करा तेजेर कितें कितें घालपाक जाय ते सुद्दां रेझोल्युशनान गेल्या फावटी बरयल्लें आहा. ते मातशें वाचान ते वेबसाईट करून घ्या बेगीन टेंडर आता नवीन जी घरां बांदतात भायल्यो तो बांदता मातशी एनओसी दिताले पळय ते आता उदकाचो आनी लायटीचो आता परत त्रास जावपाक लागलो. ऑलरेडी घरां बांदतात तेच रेंटाक दिता आनी तेंची तुमचे कडेन व्हेरिफिकेशन आता कशें आमगे नवो आमी फुडल्या एका हे करतले की जे रेंटाक कोण दिता पळय ती एका म्हयन्याचे भाडे पंचायतीचे ते येवपाक जाय. ते कंपल्सरी आसा ते गव्हर्नमेंट रुला प्रमाणे आसा हांगा तशें जायना तेंचे व्हेरिफिकेशन जायना 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 आम्ही लावून देईन ना आम्ही पहिले ठरवलं त्याच्या पहिली सुद्धा येत असल्या मेजॉरिटी कोण आता फुडल्या फावट जर तुमकां जर म्हाका जर हांव जर तुमकां जाय जाल्यार प्लीज म्हाका एक तुमी हें काडपाक शकता एक हें दिया तुमी फक्त नोटीस दिया की ह्या दिसा तूं यो हांव अवेलेबल कित्याक म्हाजी अवेलेबिलिटी मागीर तेदीस खबरतलो म्हाका प्रिपेरेशन करपाक जाय तुमी फक्त आतां जर तुमी जर आतांच जर ग्रामसभा केन्ना नेक्स्ट कितें आहा ती जर तुमी टेंटेटिव्ह डेट जर सांगपाक शकता लोकांकूय व्हडले परत आनी तेच लोक फुडले सांगतले मागीर तुमकां चड व्हडलें टेंशन ना किंवा सांगूंक म्हणून एक डेट खंयचो तरी आयतार थारया कशें आसा आता हे मिटिंगेचे कशें आसा तेजे दोन चार्ज आसा ते तर ग्राम दुसरे पंचायतीन तेजी मिटिंग आसता काय बाबा स्टडी करपाक बरी जाली तुवें करा तुवें करा आमकां मॅडम 23 तारखेर आयतार आसा ऑर्डिनरी ग्रामसभा ऑक्टोबरान आमकां घेवपाक जाय तर 23 तारीख जर जाता कशें आसा पळय हो तेजे कडेन दोन चार्ज आसा आमी आनी खंयच्या 30 तारीख आहा 30 तारीख आहा न्हू 30 तारीख ऑक्टोबराच्या 30 तारीख टेंटेटिव्ह दवरया पूण नोटीस काडा तुमी चेंजीस आनी म्हाकाय ऑफिशियल ऑर्डर काडा कित्याक फाल्यां हांव फाल्यां करतलो फाल्यां कोण तरी येवन ऑब्जेक्ट करपाक येता की तूं कित्याक उलयता काय म्हणून तेका रायट आहा हांव उलोवंक शकना सो ते मातशी नोटीस काडा मागीर हांव हें करता म्हाजो ईमेल आयडी आसा ईमेल केल्यार पुरो म्हाका ऑलरेडी पंचायती केला लेटर केल्यार पुरो बराच व्हरून दिले आतां व्हॉट्सॅपार तुमच्या एखादे सगळं इथे आता लॅपटॉप ऑलरेडी ऍक्च्युली तीसवाडी तो म्हणून ते मातशें फाटी कितें म्हणून हांव सगळं क्लियर उलयता हो बा आतां तुजें हेच्या पयलीं एक पंचायत सगळी न्हिदलेली आतां उठ्ठाय जाल्यार तुज्या कडेन आनी करून
ते लोकांची आश्वासना दिली करून गेल्या म्हटलं लास्ट आहे कामा घेतली का कामा झाला बोला 2 शेतकरी सांगता ते कोण जायचं पंचायत खाना पंच करून घेऊ अजून काय रे पंचायत आहे जाऊ होते रे काय राहायचं बस टाइम उलयता ओके आता तुम्ही सगळे ग्रामस्थ टाइम काढून हांगा येयले तुमचे प्रॉब्लेम तुमचे जे कितें इश्यू आसले तुमी म्हणले कोणी ऐकले आनी त्याच्या बद्दल तुम्ही येऊन टाइम काढून येयले